हायकोर्टाच्या पयलींच्या ऑर्डरी उपरांत MBBS, BDS, BAMS आणि BHMS कोर्साच्या ॲडमिशनाक 26 मेच्या कट ऑफ डेटी उपरांत 110 विद्यार्थ्यांनी ॲडमिशनाक अर्ज केल्ले. नीटाचो स्कोर आणि रँकिंगा प्रमाण 110तल्या 11 विद्यार्थ्यांक प्रोविजनल मेरिट लिस्टाचेर ॲडमिशन दिल्ले. ह्या विद्यार्थ्यांनी क्लासी जॉईन केल्यो, पूण तांच्या फुडाराचेर अजून तलवार हुमकळटा. आता उसरा ॲडमिशन अर्ज दिल्ल्या विद्यार्थ्यांक लागून ज्या 11 विद्यार्थ्यांक ॲडमिशन मेळूंक ना तातूंतल्या 6 जाणांनी ॲडमिशन प्रक्रियेक आव्हान दिवंक हायकोर्टात हस्तक्षेप अर्ज घाला. नीटाचो रिजल्ट लागचे पयलीं कट ऑफ डेट दिल्ली. अर्जात नीट स्कोर आणि रँकिंगाचो कॉलम आशिल्लो म्हूण याचिकादार विद्यार्थ्यांचें म्हणणें. जाल्यार DTE म्हणटा 1900 विद्यार्थ्यांनी नोटिफिकेशन वेवस्थीत वाचून कट ऑफ डेटी पयलीं अर्ज केल्ले. फक्त 110 विद्यार्थ्यांनी नोटिफिकेशनांतल्या कांय एंट्रींचो अर्थ वेगळो काडिल्ल्यान नीटाचो रिजल्ट येयसर वाट पळयली. उसरा अर्ज केल्ल्या भुरग्यांच्या ॲडमिशना खातीर ज्या 11 विद्यार्थ्यांक ॲडमिशन मेळूंक ना तांचें म्हणणें आयकूनच निकाल दिवप योग्य जातलें म्हूण हायकोर्टान म्हणलां. ज्या विद्यार्थ्यांक ॲडमिशन मेळूंक ना तांकां पार्टी करचें आनी तांकां याचिकेची कॉपी धाडची म्हूण याचिकादार विद्यार्थ्यांक हायकोर्टान निर्देश दिला. केस 25 सप्टेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.